आयज ऑलमोस्ट एक म्हयन्यान हांव परत प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक येयल्लो हांव. जुनाच्या 8 तारखेर हांवें एक मेमोरेंडम दिल्लो सांगेचे डेप्युटी कलेक्टर सांगे हाका रिगार्डिंग द मेस वीच हॅज हॅपन ऑन द रोड ऑफ सांगे रोड फ्रॉम पुलीस स्टेशन सांगे पुलीस स्टेशनसान दांडो जंक्शन म्हणजे रोडाची परिस्थिती बिगड जाल्ली आहा आनी त्या खातीर हो रोड बेगीनच्या बेगीन रिपेर करपा खातीर आमी एक मेमोरेंडम दिल्लो आनी 30 दिसाचो टायम तांकां दिल्लो तो फाल्यांच्या दिसा कंप्लीट जाता. हे 30 दिसां मदीं हांवें जेन्ना फॉलोअप केलें डेप्युटी कलेक्टरा कडेन हेजेर कितें स्टेटस आसता तेन्ना डेप्युटी कलेक्टरान 4 दिसां भितर तेजी एक मिटींग घेतली, जॉयंट मिटींग विथ आमचे सांगेचे चीफ ऑफिसर मागीर ते एक्झिक्युटीव इंजिनियर PWDचे आनी ए आनी तांकां ताणें सरळ सांगलें की जेरविसाचो मेमोरेंडम आमकां आयिल्लो आहा आनी ताणें 30 दिसाचो टायम दिल्लो आहा. 30 दिसां भितर तो रोड रिपेर करचो आनी ज्या रोडार लागून कितेंय कोणाकूच जालें जाल्यार डिपार्टमेंट वील बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल म्हणून. सो तेंच्यांनी आयज पासून कांयच करूंक ना. आतां आमी 30 दिसां उपरांत कोर्टाक वचपाचो आमचो निर्णय जातलो पूण आमी खंय तरी तो होल्ड केला कारण 4 दीस पयलीं आमचे 2 कावन्सिलरांनी रस्तो आडोवन एक एजिटेशन केल्लें आनी थंय तेणी जे एक्झिक्युटीव इंजिनियर ऑफिशियल्स आहा तांकां आपोवन तेंचे कडेन एक ओरल एश्युरन्स घेतलें आनी त्या एश्युरन्सान तेणी एश्युरन्स दिल्लें आहा की 31 जुलय पर्यंत तो रोड कंप्लीट करतले म्हणून रिपेर करून. जरी 31 जुलय पर्यंत जायना जाल्यार आमची पुराय तयारी आसतली कोर्टाक वचपाची कारण आमी आनी कोणाकूच एश्युरन्साक रावचे ना कारण जेन्ना आमी हो मेमोरेंडम दिल्लो तेन्ना आमच्या आमदारान एक स्टेटमेंट दिल्लो की आपूण 4 ना 5 दिसां भितर हो रोडाचें काम चालू करतलो म्हणून पूण तें खंयच जाल्लें ना कारण जाल्लें ना एकूच की तो म्हणटा नेसेसरी आहा कामूय नेसेसरी आहा. काम नेसेसरी आहा जाल्यार त्या कामाची स्टायल जी आहा ती एम्बुलन्साचे भशेन ना पूण एक बैलगाडी भशेन आहा. ऑपरेशन केलां पूण पोंत मारपाक सुय आनी सूत सोदपाची तयारी हेंची आहा. सो हांव सांगता की हेका आनी मुखार हांव कसल्याच एश्युरन्साक रावचो ना. तर 31स्टार सपोज हें जायना जाल्यार आमी कोर्टाक वचपाचें आनी कोर्टाक वचपाचें आमी लिगल जो प्रोसेस आहा तो सगळो केल्लो आहा. आतां आनी एक सेकंड थिंग आहा की आमकां आनी एक RTI इन्फॉर्मेशनाचेर मेळ्ळें की हेंच्यांनी जी एक ऑर्डर आहली डेप्युटी कलेक्टरान एक क्लियर ऑर्डर काडली आहा सॉरी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरान एक क्लियर ऑर्डर काडली आहा ताची ऑर्डर हेजेर तेंच्यांनी सांगलें आहा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरान 13 मेक सांगलें आहा की कोणूय खंयचेंय काम चालू आहा जाल्यार तें काम बेगोचे बेगीन रस्त्याचेर वस्तू फोडपाचें काम चालू आहा तें बेगोच्या बेगीन कंप्लीट करचें आनी तें रिस्टोर करचें ना जाल्यार त्या उपरांत तेणी सेम डे सांगल्यार जे कोण ऑल द पुलीस ऑफिसर्स ऑफ द रँक ऑफ पुलीस इन्स्पेक्टर्स एंड अबाव द साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट शाल ensure effective implementation of this order and if any person, agency, organization is found violating this order, appropriate action under section 188 IPC may be initiated against them and this order shall come into force from 15th May 2021 and shall remain in operation. So ह्या खातीर आमी कालच्या दिसाक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टराक बी एक कंप्लेंट केल्ली आहा. डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, गव्हर्नर, चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी, PWD मिनिस्टर, सुप्रिटेंडंट ऑफ पुलीस आनी सांगे PI हांकां ही कंप्लेंट केल्ली आहा आनी हे कंप्लेनीक आमी जी ऑर्डर कलेक्टराची वायलेट केल्या तेजेर एक्शन घेवपाक मागलेलें आहा. आनी आतां तुमी जे कोर्टाक वयतले म्हणटा पळय ते तुमी विथ तुमकां सपोर्ट आसा लोकांचो काय विथ कोणा सपोर्टार आनी कोण पॉलिटिकल पार्टी तशें सपोर्ट करतात? हो इशू हांवें प्रायवेट घेतलो, पर्सनल इशू घेतलो. 10 जाणां जे सांगेकार आमच्या सांगेकारांचे खातीर हांवें इशू घेतलो आनी हिंगा कसलोच खंयचीच पार्टीचो म्हाका बॅकींग ना पूण पर्सनल हेजेर हांवें घेतलो कारण 10 जाणांक जें बरेपण जाता तेन्ना जेरवी स्वताच खूब आसता. थँक्यू.